बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी सोगलीं जेजू सांगाता थोडो वेळ सारूंक हांगा एकठांय जाल्या. जेजू सांगाता थोडो वेळ सारतना हो विशय आमी नियाळुया. म्हज्या नांवा पासत सोगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत सोगलीं तुमचो द्वेस करतलीं, पूण जीं कोण शेवटाक पर्यंत थीर रावतात तींच खरें जिवीत जोडूंक पावतलीं. जेजू आतां ह्या उड्या रुपान आमचे मदें हाजीर जाला. काळजाची खोला आयकतावन आनी शांत मनान ताका आमचे मदें येवकार दिवया आनी गीत गावया, आयल्या तुज्या दारांत. आयल्या तुज्या दारांत, दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुज्या दारांत, दर्शन दी सौम्या उदार. तूं आमचो सोडवोडणार, मोगान आयल्या तुजे मुखार. तूं आमचो सोडवोडणार, मोगान आयल्या तुजे मुखार. आयल्या तुज्या दारांत, दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुज्या दारांत, दर्शन दी सौम्या उदार. मारयेच्या पांयाशी बसून जेजू शिकलो आनी वाडलो. जेजूच्या पांयाशी बसून शिसांनी आकारणी घेतली. आमी पवित्र साक्रामेंतांत उड्या रुपान आसलोल्या गुरू मुखार आमची मान बागावून ल्हानविकायेन ताका नमस्कार करुया आनी ताचो मोग आमी अनुभवुया. मोगाला बापा, आयच्या ह्या सोबीत सुंदर दिसा पासत तुका दिनवासता. तशेंच दर एका मनशाक दिलोल्या देण्या खातीर आमी आनी तांकां दिलोल्या कार्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. बापा, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना तांकां फुडो करूंक तूं आमकां शिकयताय आनी घोटाय दिताय. ह्या पासत आमी तुजे आभारी. बापा, कोश्टांतल्यान जोयत मेळटा हें समजूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय दिलोल्या खातीर आमी तुजे उपकारी. ह्या आनी साबार उपकारां खातीर आमी देवाक गितांतल्यान वाखाणुया आनी गीत घेवया E14 वर्त्या देवाक.
जिव्या देवाक वाकंटा सगल्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वाकंटा सगल्या काळजान दिन वाजता मोरत्या देवाक वाकालुया मोगल बापाक दिन वासुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली Jesus sobe jivi keli jivya devak vakanta soglia karzan bin vasta jivya devak vakanta soglia karzan din vasta surya chisu udeo nailo taco prokas amchir faklo tachanavan ektai sauya amchi mode Jesu givya jivya devak vakanta soglia karzan din vasta jivya devak vakanta soglia karzan din vasta Povitratmo amchir devlo karzan amcha rigun raulo sonto shanti tachin deli kartikayin amin gilchi jivya devak vakanta soglia karzan din vasta jivya devak vakanta soglia karzan din vasta देवाचें उतर जिवे आमच्या पावलांक उजवाड आमच्या कालोकी जिवितांत उजवाड दिता हेंच देवाचें उतर आमी आयकुया लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची ही बरी खबर पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले
तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकुणीत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरूंक तुमकां दुमाळो दितले. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडूंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्यान सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेस करतलीं. पूण तुमच्या मातयाच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचें उतर हें. सांता भोगताच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तांच्या जिवितांत दूख कोश्ट दुमाळो आसले. जेजूच्या नांवा पासत सगळे मोगान सोसूंक मरणाक पासून फुडो केलो आनी सुर्गीच्या राजान खरें जिवीत ती जोडूंक पावली. दानियल प्रवाद्याच्या वाचपांत आमकां अशें मेळटा. दानियल प्रवादी देवाची सेवा विस्वाशीपणान करता. तेन्ना दायरोस राजाच्या हुकुमाक पाळो दिवंक ना पूण आपल्या देवाक मागणें करीत रावलो. देखून ताका शिवाच्या कोंडींत उडयलो. पूण देवान आपल्या दुतांक धाडून शिवाच्या तोंडांतलो ताका निवारलो. हें पळोवन दायरोस राजाचो भावार्थ एकाच कोऱ्या देवाचेर वाडलो आनी आपले पोरजेक ताणें दानियेलाच्या देवाक नमस्कार करूंक हुकूम घालो. एक भयण अशी उद्गारता. म्हजी आवय कोवीड पिडा जावन हॉस्पिटलान आसली. हांव तिचे सोशी हॉस्पिटलान रावली. लोक म्हणूंक लागलो म्हाकाय ही पिडा जातली. पूण देवान म्हाका राखली आनी म्हजी आवयकूय बरी केली. म्हजो भावार्थ देवाचेर अदीक वाडलो. तसोच दुसऱ्याचोय भावार्थ गोट जालो. हालींच्या दिसांनी जायते वायट आनी ओदृश्ट संवसारांत घडटा. संवसाराचो शेवट लागीं पावला अशें दिसता. पिडा कोश्ट आडकुळी वेळार लेगून आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट दवरुया. रोमन्स 10 अशें म्हणटा. ताचेर भावार्थ दवरात. ती सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात. कित्याक काळजांत तावन भावार्थ दवरून आमी देवाक मानवलोलीं जाता. जेजू म्हणटा हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडूंक
आनी ताचेर परते उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशीय मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुवेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. जेजू वपारींनी सांगता, सुर्गीच्यो वस्तू आनी कुशालकाय सोंपतल्यो, संवसाराच्यो मौज्यो आनी पदवेच्यो वस्तू नपयत जातल्यो, पूण सुर्गीच्यो वस्तू सदांकाळ जियेतल्यो. मोग सेवेंतल्यान दाखोवपी वो ह्या मोगाक गोवाय दिवपी भावार्थी सदांच देवाचेर पातयेवन चलतात. मोग दिसना पूण सेवा दिसून येता. तेच भाशेन देव दिसना पूण ताचें उतर कोदण्यांतल्यान जियेता तेन्ना देव सेवेंतल्यान भावार्थ्यांक दिसून येता. आमच्या सांता भोगताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार जेजू पासत कितलें सोसूंक तांकां पडलें आनी मोगान तांणी सोंसलें, पूण ते तीर रावले आनी शेवटाक पर्यान तांणी आपलो भावार्थ सांबाळलो. आयज मनीस देवान दिल्ली जाणवाय आनी पदवी मनशाचेर आनी सृश्टीचेर वापरून वायट परिणाम घडोवन हाडटा. बरें उलोवन काळजां जिखूंक जातात, तुंय पासून दुस्मानकाय शिपडायता. जाल्यार दुसरे वाटेन जायतीं भावां भयणां समाजांत गरिबां, अनाथां, भायर आयलोल्या सवें बरेंपण हाडून मोगान वावुरतात. सेवा चाकरी करतात, स्वता पासत आपलो ताळो उबारतात आनी हो वावर करतना कोश्टुमाळो पिडापीड सोसूंक पडटा. थोड्यांक बोणकोण फावो जाता, थोड्यांक जिवेशी मारून उडयतात. तरी आयज पासून जेजूच्या नांवाक स्वतान भियेनासतना गोवाय दीत आसात. तर आमी ताच्या ह्या वावराक जाता तो आदार सहकार दिवन तांकां आमच्या मागण्यांत दवरून ताच्या वावराची भागेली जावया. गीत घेवया R38 तुज्याच हातान. तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो, जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना मोरवसो, तुझ्या हातान जीव प्राण
विनीक मोचे तुझे विने ना शांती ना mormaso Gesù tu mogivo umrut civitato tarok tuat miazo kumor sorvonizo Gesù tu mogivo umrut civitazo tarok tuat miazo kumor sorvonizo Patkiroce Toloi dai, tons mozoraza, kurpa kaklut, uport bantai, divik shivitan mortai, patkiroce, Tot soloi dai, tot mozoraza, kurpa kaklut, uport vantai, devik civitan mortai, Gesù tu mogivo, umrut civitazo, tarok tuat miazo, kumor sorvonizo. आतां आमी कांय मागणी बापा मुखार दवरुया. दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, बापा कोश्टांतल्यान जोयत व्हरूंक आमकां शिकय. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती वावरता पासत कोश्ट त्रास सोसूंक पडटात तेन्ना तांणी जेजू भाशेन मागण्यांत तीर रावूंक आनी जोयतीवोन जावंक जेजूची कृपा मागुया. जबाब बापा कोश्टांतल्यान जोयत व्हरूंक आमकां शिकय. राजकारण चलोवप्यांनी आपणाक विचून काडलेल्या पोरजेची सेवा करूंक आनी सगल्या मदें भेदभाव आनी अंतर करिनासतना वावरूंक बापा लागीं मागुया. जबाब बापा कोश्टांतल्यान जोयत व्हरूंक आमकां शिकय. आयच्या समाजांत नदर मारल्यार जायतो लोक धर्मा पासत तरेतरेचो धुमाळो सोंसता. तेन्ना धुमाळो दितोल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब बापा कोश्टांतल्यान जोयत व्हरूंक आमकां शिकय. दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येतात तेन्ना ते आमच्या जिविताचो एक भाग म्हूण वळखूंक घेवंक आनी तांकां मोगान फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. जबाब बापा कोश्टांतल्यान जोयत व्हरूंक आमकां शिकय. आमची खासगी मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया.
सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.